1 Raja, chapter 22. सिरिये लागीं आनीक एक झूज. अहाब जिल्यादांत रामोता आड मोहीम येवजिता. सिरिये आनी इस्रायला मोदें 3 वर्सां पर्यंत झूज नासलें. उपरांत तिसऱ्या वर्सा जुडाच्या राजा जेहोशाफातान इस्रायलाच्या राजाक भेट केली. इस्रायलाच्या राजान आपल्या अधिकाऱ्यांक म्हणलें, जिल्यादांत आसलोलें रामोत आमचें म्हूण तुमकां खबर आसा? तरी सिरियेच्या राजा कडलें तें परतून घेवंक आमी कांय एक करिना? ताणें जेहोशाफाताक म्हणलें, जिल्यादांत आसलोल्या रामोताचेर आक्रमण करूंक तूं म्हजे बरोबर येशी? जेहोशाफातान इस्रायलाच्या राजाक जबाब दिलो, हांव तुजे बरोबर आसतलों. म्हजी परजा तुजी परजा जातली, म्हजे घोडे तुजे घोडे जातले. चोयता विशीं खोट्या प्रवाद्यांचें भाकीत. जेहोशाफातान इस्रायलाच्या राजाक अशेंय म्हणलें, पयलीं सर्वेस्पराची खुशी कितें ती खबर काड. उपरांत इस्रायलाच्या राजान सुमार 400 प्रवाद्यांक एकठायले आनी तांकां म्हणलें, हांवें जिल्यादांत वचून रामोताचेर आक्रमण करून फुडें वेचें व फाटीं रावचें? ताणें जबाब दिलो, फुडें वच, कित्याक सर्वेस्पर तें राजाचे आधीन करतलो. पूण जेहोशाफातान म्हणलें, आमी सर्वेस्पराची खुशी जाणा जावंक सर्वेस्पराचो दुसरो कोण प्रवादी ना? इस्रायलाच्या राजान जेहोशाफाताक म्हणलें, आनीक एक प्रवादी आसा, ताचे उदेशी आमी सर्वेस्पराची खुशी जाणो जावं येता. तो इमलाचो पूत मिकाया, पूण हांव ताचो द्वेस करतां, कित्याक म्हजे विशीं केल्लीं भाकितां बऱ्यापणाची न्हय पूण निसणटणाची खबर दितात. जेहोशाफातान म्हणलें, राजान तशें उलोवचें न्हय. उपरांत इस्रायलाच्या राजान एका अधिकाऱ्याक आपूण हाडून म्हणलें, इमलाच्या पुताक मिकायाक सटासट हांगा हाडात. इस्रायलाचो राजा आनी जुडाचो राजा जेहोशाफात आपलीं आंगवस्त्रां घालून सामारियाच्या दारवंट्या भायर मळण्याच्या फळार आपआपले सदरेर बसून आसले आनी सगळे प्रवादी तांचे मुखार भाकीत करताले. किनाना जेडेकियाचो पूत, जाणें आपणा खातीर लोखणाची शिंगां केल्लीं, ताणें म्हणलें, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, असलीं शिंगां घेवन तुमी सिरियेच्या लोकांक ते मोरोसोर तोपतले? आनी सगळे प्रवादी तेच भाशेन भाकीत करून म्हणटाले, रामोत जिल्यादांत वच आनी जैत मेलून घे, कित्याक सर्वेस्पर तें राजाचे आधीन करतलो. हारे विशीं मिकायाचें भाकीत. मिकायाक आपोवंक गेल्लो त्या संदेशकारान ताका म्हणलें, पळय, सगळे प्रवादी एकाच मोनान राजाक बरी खबर दीत आसात. तुजें उतर तांच्या उतरा सारकें जावं दी. मिकायान म्हणलें, जिव्या देवाच्या नांवान सोपूत दिता, सर्वेस्पर म्हाका सांगता तेंच हांव उलयतलों. तो राजाशी येतोच राजान ताका म्हणलें, मिकाया, जिल्यादांत वचून रामोताचेर आक्रमण करूंक फुडें वेचें व फाटीं रावचें? ताणें जबाब दिलो, वच आनी जैत मेलून घे, कित्याक सर्वेस्पर तें राजाचे आधीन करतलो. उपरांत राजान म्हणलें, सर्वेस्पराच्या नांवान स्वता भायर आनी कितेंच सांगचें न्हय म्हूण हांवें तुका कितले पावटी सोपूत दिवंक लावचो? तेन्ना मिकायान म्हणलें, हांवें इस्रायलाचो लोक गवंडली नासलेल्या शेळ्यां परी दोंगरांचेर शिंपडलोलो पळयलो. आनी सर्वेस्परान म्हणलें, तांकां धोनी ना, तांकां जोन एकल्याक शांतीन वचून दी. हें आयकतोच इस्रायलाच्या राजान जेहोशाफाताक म्हणलें, ताणें म्हजे विशीं केल्लीं भाकितां बरेपणाची न्हय पूण निसणटणाची खबर दितात हें हांवें तुका सांगूंक ना? मिकायान फुडें म्हणलें, आतां सर्वेस्पराचें उतर आयकून घे. हांवें सर्वेस्पराक ताचे सदरेर बसलोलो पळयला. ताच्या उजव्याक आनी दाव्याक सर्गींचो सगलो दलबार उबो आसलोलो. सर्वेस्परान म्हणलें,
रामोत जिल्यादांत वचून मरूंक आहाबाक कोण हुस्कायतलो? तेन्ना एकल्यान एके भाशेन जबाब दिलो आनी दुसऱ्यान दुसरे भाशेन. एक आत्मो फुडें आयलो, सर्वेस्परा मुखार उबो रावलो आनी म्हणलें, हांव ताका हुस्कायतलों. सर्वेस्परान ताका विचार केलो, कसो? ताणें जबाब दिलो, हांव वेतलो आनी सगळे ताचे प्रवादी फोट उलोवशे कोत्तलों. सर्वेस्परान म्हणलें, तूं ताका हुस्कायतलोय आनी जैतिवंत जातलोय. वच आनी तशेंच कर. म्हणटोच आतां पळय, सर्वेस्परान सगळ्या तुज्या प्रवाद्यांक फोट उलोवशे केल्यात, कित्याक सर्वेस्परान तुजें निसंतन करूंक येवजिलां. केनानाचो पूत जेडेकिया फुडें आयलो. मिकायाच्या पोल्यार थापट मारलें आनी म्हणलें, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हाका सोडून तुजे लागीं उलोवंक खंयचे वाटेन आयलो? मिकायान जबाब दिलो, एका कुडांत थावन दुसऱ्या कुडांत तूं लिपूंक सोदतना तुका तें आपशींच गमतलें. इस्रायलाच्या राजान म्हणलें, मिकायाक धरात आनी ताका शाराच्या राजपाला आमोनाशी आनी राजाच्या पुता जोआशाशी व्हरात आनी म्हणात, हो राजाचो हुकूम. ह्या मनशाक बोंडकोणींत घालात आनी हांव परतून शांतीन घरा येसोर ताका उंड्या आनी उदका भायर कांयच दिनाकात. मिकायान म्हणलें, तूं तर सुरक्षीतपणी घरा पावत. सर्वेस्पर म्हजे लागीं उलोवंकूच ना म्हूण समज. आहाब जिल्यादांतल्या रामोतांत हारोवता. इस्रायलाच्या राजान आनी जुडाच्या राजा जेहोशाफातान जिल्यादांतल्या रामोताचेर आक्रमण केलें. इस्रायलाच्या राजान जेहोशाफाताक म्हणलें, हांव झुजाक वचूंक म्हजो भेस बदलतां, पूण तूं तुजीं आंगवस्त्रां घाल. म्हणटोच इस्रायलाच्या राजान आपलो भेस बदललो आनी झुजाक गेलो. आतां सिरियेच्या राजान रणगाड्यांच्या अधिकाऱ्यांक अशी आज्ञा दिल्ली, ल्हाना व व्हडा कडेनूय, पूण फकत इस्रायलाच्या राजा कडेन तुमी झुजचें. म्हणटूच जेन्ना रणगाड्यांच्या अधिकाऱ्यांनी जेहोशाफाताक पळयलो, तांणी आपणाच भितर म्हणलें, खऱ्यांनीच हो इस्रायलाचो राजा, आनी ताचेर आक्रमण करूंक ते फुडें गेले. पूण जेन्ना जेहोशाफातान आपली झुजाची हुयेल मारली, तेन्ना रणगाड्यांच्या फुडाऱ्यांनी तो इस्रायलाचो राजा न्हय म्हूण तांकां गमतोच तांणी ताची पाट सोडून दिली. पूण कोण एकल्यान नकलो आसतना इस्रायलाच्या राजाचेर बालो मारलो आनी चिलकोट्टा आनी कोमरा मदें बसलो. राजान रणगाडो चलोवप्याक म्हणलें, फाटीं सर आनी झुजांतलो म्हाका भायर काड, कित्याक हांव चड जखमी जालां. दीस सोदतां झूज पेरत गेलें आनी सिरियेकारां फुडें ताच्या रणगाड्यांत राजाक घट धरचो पडलो आनी सांज जाता म्हणसर तो मेलो. गायांतल्यान रगत व्हांवून रणगाड्या सकला पावलोलें. दीस धाऱ्यार पडटोच आख्खे फौजे मदें असो एक आवाज आयकूंक आयलो, जण एकल्यान आपआपल्या शारांत आनी आपआपल्या देसांत वेचें. म्हणटोच राजा मेलो आनी तांणी ताका सामारियेंत व्हेलो आनी पुरलो. तांणी सामारियाचे तळये लागीं रणगाडो धुलो आनी सर्वेस्परान उलयलोल्या उतरां प्रमाणें सुण्यांनी ताचें रगत लेवलें आनी नायकिणींनी तातूंत आपलें आंग धुलें. आहाबाच्या मरणा उपरांत. आहाबाचे राजवटकेचो शेवट. आहाबाचो उरलोलो इतिहास. ताणें केल्लें तें सगळें, ताणें बांदलोलें हस्ती दांतांचें घर आनी शारां हांची खबर इस्रायलाच्या राजांच्या इतिहासाचेर पुस्तकाचेर बरयलोली आसा न्हय. जेन्ना आहाब मेलो तेन्ना ताचो पूत सदरेर चडलो. जेहोशाफाताची जुडांत राजवटकी 870 to 848. इस्रायलाच्या राजा आहाबाच्या 4थ्या वर्सा आशाचो पूत जेहोशाफात जुडाचो राजा जालो. सदरेर आयलो तेन्ना जेहोशाफाताक 35 वर्सां आसलीं आनी ताणें जेरुजल्यांत 25 वर्सां राजवटकी चलयली. ताचे आवयचें नांव आजुबा, ती शिल्लीची धूव. ताच्या बापाय
असा भाशेन सगळ्या वाटांनी तो चल्लो आनी सर्वेस्पराचे नदरे मुखार बरें तें ताणें केलें. तरी आसतना ताणें उंचलीं स्थानां काडून उडोवंक नात. उंचल्या स्थानांचेर लोक आजून योद्न आनी धूम भेटयतालो. जेहोशाफाट इस्रायलाच्या राजा लागीं शांतीन जियेतालो. जेहोशाफाटाचो उरलेलो इतिहास ताणें दाखयल्ली पदवी, तो झुजलो तीं झुजां हांची खबर जुडाच्या राजांच्या इतिहासाच्या पुस्तकार बरयलेली आसा न्हय. आपल्या बापाय आसा जिवो आसतना मंदिरांनी शिंडुलकी वेवसाय करपी उरलेल्या दादल्यांक ताणें देसांतले भायर घाल्ले. त्या वेळी एडोमांत राजा नासलो आनी ऑफीर थावन भांगर हाडूंक जेहोशाफातान तार्शिशाच्या बोटी सारक्यो बोटी केल्यो, पूण ह्यो बोटी एजियोन जेबेरांत फुटल्यो आनी थंय पावल्यो नात. तेन्ना आबाहाच्या पुता आहाजियान जेहोशाफातान म्हणलें, तुज्या मनशां बरोबर म्हज्या मनशांक दर्यांत वचून दी. पूण जेहोशाफात कबूल जालो ना. जेहोशाफात मेलो तेन्ना ताका ताच्या पुर्वजा दाविदाच्या शारांत पुरलो. ताच्या फाटल्यान ताचो पूत जेहोराम सदरेर चडलो. इस्रायलाचो राजा आहाजिया 853 to 852 आनी एलायजा प्रवादी. जुडाच्या राजा जेहोशाफाताच्या 17व्या वर्सा आहाबाचो पूत आहाजिया समारियेंत इस्रायलाचो राजा जालो आनी 2 वर्सां इस्रायला वयर ताणें राजवट चलयली. इस्रायलाक पातकान पडूंशें केल्ल्या आपल्या बापाय आनी आवय तशेंच नेबाताच्या पुता जेरोबोआमाची खोटी वाट धरून ताणें सर्वेस्पराचे नदरे मुखार वायट तें केलें. ताणें बालाची चाकरी केली आनी ताका नमस्कार केलो आनी आपल्या बापायन केल्लें तशें सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवाचो राग चोडूंसो केलो. देवाचें उतोरें.